आजचे कार्यक्रम विदेशाच्या आमची गेले तर तुमका स्वागत करता असं. आजी आम्ही जर्मनी म्हणून एक कंट्री तो आशिल्ला आमची गेले ग्रुप पंचादेखीन जर्मनी म्हणून तांगेल ग्रुपा नाव ह्या ग्रुपा वट आम्ही आज उलयता आसती तांणी आमगेल शोंत आसती उलोवच्याका आनी तांगेल जर्मनींत आशिल्ला आमची गेले ग्रुपाचे एक्सपिरियन्स आमगेल समाज बांधव हे कशी आसती म्हणून हे येती पळोवया. जर्मनीच्या आमची गेले ग्रुपा दोखून ताजे फाउंडर जावन आशिल्ले सूरज कामत आमगेलोट आसती. नमस्कार, तुमच्या प्रोग्रामाक हांव स्वागत करता सर. नमस्कार, हांव मिगेल एक इंट्रोडक्शन दिता. सो मिगेल नाव सूरज कामत. हांव गांव मिगेले मंगळूर म्हूण सांगू येता. मिगेल आनु कासरगोडा तुकुनु अम्मा उप्पिनंगडी तुकुनु. मिगेले शिकवण जाल्लेले मंगळूर, मुंबई आनी मणिपालांतू. मागीर हांव बँगलोरांतू थोडे वर्स काम करून 2010 एंड म्हणटना मिगेल बायल पुनमा घेवन जर्मनींतू शिफ्ट जाल्लो. आत्ता हांव हांगा SAP म्हणून एक सॉफ्टवेअर कंपनींतू काम करतास. तुम्ही जर्मनीक शिफ्ट जावन मस्त टाइम जालो, ऑलमोस्ट एक 10-12 इयर्स जाल्ले म्हणून लेख येता. हे ग्रुप फाउंड करच्याक तुमगेले उद्देश कसो नाशिल्ले, तुमकां मोटिवेशन कसो नाशिल्लें म्हणून सांगेतवा. वय सो हांव हांगा फर्स्ट जर्मनी आयिल्ले तेन्ना आमकां हांगा मस्त कश्ट जालेले. सो इंडियाचे डेली लायफ आनी जर्मनीची डेली लायफांतू मस्त व्यत्यास आशिल्ले. एस्पेशली ओंगा मस्त सेल्फ सर्विस आनी ऑटोमेशन आशिल्ले. एक उदाहरण एक पेट्रोल बंका गेल्यार आम्मीची कारांत पेट्रोल घालका ताका फर्स्ट दुड्डू बोन घालका की फर्स्ट पेट्रोल बोन दुड्डू घेवका की कोणी निमगुच्या थंय आसनाची. सो त्या आनी ताजे वयरी भाश गोतनाशिल्ले मस्त. सो त्या पुरे कश्ट जाता आशिल्ले. सोशल मिडिया आयचे आशिल्ले तितले प्रॉमिनंट नाशिल्ले आनी म्हाका त्या टायमार मस्त इंडियन्स गोतना आशिल्लीची. एटलिस्ट फर्स्ट वर्सांत मस्त गोतना आशिल्लीची आनी गुर्त जाल्लेले मागीर इंडियन्स तांणी तांगेले ग्रुपांत आशिल्ले. केलो फॉर एग्जांपल 2007 बॅचांत आयिल्ले जेन्ना जो लिंग्विस्टीक ग्रुप्सांतू तेलुगू ग्रुप आशिल्ले जेन्ना मलयाळी ग्रुप आशिल्ले जेन्ना इतले तरेके म्हळ्यार एक कन्नडिगासाले ग्रुप नाशिल्ले. सो हांव फर्स्ट कसो केलें म्हळ्यार मिगेल कंपनींत काम करता आशिल्ले कन्नडिगासा ओट्ट करून एक कन्नडिगा ग्रुप सुरू केले. मागीर थोडे आमचे गेले जेन्ना गुर्तू जातरी जर्मन सारस्वत ब्राह्मण्स म्हणल्यार एक फेसबुक ग्रुप सुरू केलेले. बट ते मस्त ऍक्टिव्ह नाशिल्ले. मागीर व्हॉट्सॲप आनी चड पॉप्युलर जातरी 2014 पंचादेखीन जर्मनी म्हणलेले ग्रुप प्रारंभ केले. सो फॉर मस्ट टाइम भरी उणी जन आशिल्लीची. स्टार्टिंगांतू 4-5 की मागीर एक जनांना रेफरन्स दिवन म्हाका यो एकलो गुर्ताचो आसा, तो एकलो गुर्ताचो आसा, ताका ऍड करता म्हणून सांगून भरपूर नंबर चड जाता आशिल्ले. इनफॅक्ट 2019 5 वर्स नंतर म्हाका कोणकी पॉइंट आउट केले पळयल्यार तुमगेल ग्रुपांतू 50 जन आसाची, 50 जन आसाची म्हणून. बट आज पळयल्यार आमगेल ग्रुपांतू 118 सदस्य आसाची. म्हळ्यार ते लास्ट 3 वर्सांतू तितले जन चड जाल्ल्याची. आनी हें एक भारी लायक इंडिकेशन ना केवल आमची गेले बट आमगेले इंडियन्स मस्त चड आयल्याची जर्मनींतू. ते आमकां भारी खुशी विशय. सो आता इतले जन चडले ती इतले 2-3 वर्सांतू म्हणल्यार कितले सोशल लायफ सोशलायझिंग चडतस म्हणून आमी लेखितानी एक टेक्नॉलॉजी व्हॉट्सॲप जावन सोशल मिडिया जावन आसला ताजी मूलक आमकां एकले कनेक्ट करूं जाता म्हणल्यार एक व्हडले एडवांटेज म्हणून सांगेत. सो तुमगेल ग्रुप पंचादीक इन जर्मनी. सो ग्रुपांत मस्त पंचादीक जातास की वय सो आमगेले आनी काही ग्रुप एक व्हॉट्सॲप ग्रुप जावन आसा आनी काही एसोसिएशन आमी करनी इथे म्हळ्यार आमगेले सदस्य जर्मनींतू समज डिस्ट्रीब्युटेड जावन आसाची. सो खंयची एक जाग्यार मस्त आमची गेल म्हणनाची तां देखून ते एक ऑर्गनायज आनी करच्या कश्ट जाता. जाल्यार ग्रुप मस्त ऍक्टिव्ह आसा. सो कोणी ग्रुपांत जॉईन जाले जाता आमी तांकां एक इंट्रोड्यूस कर म्हणटाची. तुमी खंय तुकून आयल्याची, कसं करता आसाची, खंय राबून आसाची म्हणून. आनी ग्रुपाचे सदस्य तांकां चंद करून स्वागत करताची. मागीर एक मिगेल आश कसं म्हळ्यार आमगेल ग्रुपा निमित्त मस्त जनांक एक सहाय जावका म्हणून. सो तांतूय जन एक ऍक्टिव्ह आसाची. कोणें आतां एक क्वेश्चन निमगुका जाल्यार ओंगा आतां खंयचे मोबायल कार्ड घेवं येता, इंटरनेट कशें घेवं येता, जो इंडिया वचूंक जाल्यार लेटेस्ट कोविड रिस्ट्रिक्शन्स कसं तसले कोणें क्वेश्चन घालता जाल्यार ग्रुपांत तो सदस्य तुरंत आन्सर दिताची. सो तें एक ताजे निमित्त जनांक मस्त हेल्प जाता. मागीर आमी लास्ट 1 वर्सांतू थोडे वॉलंटरी एक्टिविटीज सुरू केला. मागीर हांव म्हाका जल्ले तितले हांव केन्नाय भायर वतस विंगड जाग्यार वतस जाल्यार त्या क्षेत्रांतू आमची गेले कोण आसा म्हणून पळोवन तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांकां जाल्यार मेळच्या पळयता
तशीच कोणे आमगेल दिकान येता जाल्यार तांकां मेळणू जो आमगेल घरले आपोवन स्वागत करून मेळच्या पळयता. सो अशी मेण कोरून तशी आमची गेल जन पुरा जर्मनी तो मेळता असत म्हूण लेख येता. सो तुम्ही सांगले तुमगेल ग्रुपान तू ऑलमोस्ट 100+ मेंबर्स असत म्हणून. सो हे मेंबर्स इडी जर्मनी दोकून खंय खंय दोकून आसा म्हूण तुम्ही आमकां ಸ್ವಲ್ಪ आनी माहिती दिवेता? वय सो आमगेले चडती जन असचे म्युनिकांतू थंय एक 15-20 जन आसतलीची आनी एक स्टुटगार्ट म्हणले स्टेटीन तू एक 10-15 जन आसतलीची आनी वर्लल पुरे चडती डिस्ट्रिब्युटेड जावन आसतलीची. बर्लिनांत एक 10 जन आसाची, फ्रँकफर्टार एक 10 जन आसाची आनी वर्लल मस्त जन पुरे सान्न गांवांत आसाची, सान्न टाउन्सांत तू, युनिवर्सिटीन तू, ज्यो कम्युनिटीन तू. जर्मनीची एक थिंग कसं म्हणल्यार हांगाचे इंडस्ट्री खंडापटी डिस्ट्रिब्युटेड आसा. इट्स नॉट कॉन्सन्ट्रेटेड इन सिटीज म्हणून सांगू. त्या दुखून आमगेले अशी परिस्थिती आसाची. सो विंगड आमगेल देशा मनके जो विदेशाच विंगड हाज मनके नईशे दिसता आसा म्हळ्यार विंगड टाउन्सांतू आमची गेल आसा ती, बट तांगेल पॉप्युलेशन उन आसा. बट जाल्यारी डिस्पायट ऑफ ऑल दिस तुम्ही पुराची कनेक्टेड जावन आसा ती एक ग्रुपांतू आणि लास्ट 2 वर्सांतूय तुम्ही तुमगेले पॉप्युलेशन इन द ग्रुप इन्क्रीज जाला म्हळ्यार हे बदक आयकुचे लायक जाला. म्हळ्यार आमगेले आमची गेले जनाले जीएसबी लेक एक वगोटू एक विदेशांत आसा म्हूण आयकून भारी खूश जाता सर. तशीच तुमगेल ग्रुपा विशीं आनी माहिती आमी तुमगेल आनी मेंबर्स जाला उलोवच्याक पळयता आसा ती आमगेल शोन उलयले खातीर थँक्यू. पंचादेखीन जर्मनी ग्रुपाचे अनेक मेंबर आसा ते आमगेलो टू अजय भट. नमस्कार, तुमके शोन स्वागत करता सर. नमस्कार. तुमगेल विषय एक सान इंट्रोडक्शन आमगेल व्ह्यूअर्साक दिवेता? शुअर. सगळ्यांक नमस्कार. म्हगेलें नांव अजय भट. शिकवण बँगलोरांत जालेलें, गांव कोडयाल, आमी जोडमठ भट्ट. तशी मेल बायलें नांव रश्मी कामत, जोगेश्वरी, मुंबय. आमी दोगय आयटींतू कामार आसाची आनी आत्तरापचे गांव बर्लिन, जर्मनी कॅपिटल. तशी हांव थोडे आमगे ग्रुपा बद्दल सांगता. सो आमी हांगा जर्मनी येवन ऑलमोस्ट 5 years जाले आनी बर्लिना येवचे फुडें आमी एक सान्न गांवां आशिल्लींची साऊथ जर्मनींतू. आनी थंय आमी पळयलें की चड इंडियन्सय नाची, आमची गेले नाची. सो ते आमगे एक थोडें इन्स्पिरेशन आशिल्लें हांगा येताना की कोणाकय मेळका, कसलेय ना जाल्यार आमचे कडेन बेसून उलोवका म्हणून एक उमेद आशिल्लें. तशी आमी हांगा येताना पळयलें की बर्लिनांत सुमार आमची गेले आशिल्लींची, बट आमी वट्टू मेळची तशें कसलेय ओकेशन ना आशिल्लें त्या टायमार. आमी एक 4 जन अशी वट्टू बेसून उलयतना आमकां एक अनुभव जालो की आमी कसलेय करता लायक वट्टू मेळका आनी आमी चडटा ते मिस करचे एक 2-3 वस्तू. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स एंड फॅमिली वट्टू मेळचे, जो एक आमगेल वट्टू परब सेलिब्रेट करचे आनी एक आमची गेल रांदप वट्टू कोण जेवचे. सो हे आमकां एक इन्स्पिरेशन आशिल्लें इनिशियली. आनी रांदप केल्यार अशी 2 जणांन बेसून सकट रांदप करचे तितले तांतू मजा ना. सो आमी कशें लेखलें की कसणचे परब करतना वट्टू आमी मीट जाताना रांदपय वट्टू बेसून करया. आनी जल तितले आमगेले त्या टायमार कसं मेळटा हांगा बिकॉज इंग्रिडियंट्स इंडिया तशी मेळना. सो तांतू आमी एडजस्ट करून फॉर एग्जाम्पल मुळीक करता जाल्यार आमकां टिंड जॅक फ्रूट मेळटा. सो फ्रेश फ्रुट्स इंडियन फ्रुट्स मेळचे कश्ट आसता. सो तशें कसं मेळटा की तांत एडजस्ट करून चांग रांदप फॉर एग्जाम्पल घशी, आंबट, बन्स, बिस्कूट रोटी, जो बिस्कूट आंबाडो, मुळीकू अशी करच्याक आमी एक सन्न प्रयत्न करता सचांग वचून. आनी आनीक सांगता जाल्यार बरी जेवणाक मेळचे अशी म्हूण टॉपीक मात न्हय. सो आमी इवन इन जनरल कसलेय फेस्टिवल आसल्यार अशी उलोवचे बेसून उलोवचे. फॉर एग्जाम्पल आतां लॉंग विकेंड आसा, खंय वचा म्हूण एक 1 day ट्रीप प्लॅन करचे, तशें वेळेर ऑर्गनायज करताची. आनी सकाळीं काही उमेद आसा एक 10-12 जन आसा ग्रुपांतू. सो टायम टू टायम कोणा जत गितांनी आमी मेळून वट्टू मेळटाची तशी. आमी बर्लिनांत आसा ती
एक ऐतिहासिक जावन मस्त महत्व असेल जाग म्हणून सांगेत आणि तसल जागेन तो आणि मस्त आमची गेल तुम्ही ಒಟ್ಟು मेळतसती रुची रुची रंदप कोण खातसती आमक जाव का असेल तेंच खई खावच्याक सम मेळता आमक ना की खई चमकल्यार आमके पोट भरला पुरो रुची रुची आमगेल रंदप मेळला पुरो ता आमकां असेल मुख्य जलारी तुम्ही पुराचे एक वगट टूर थंय आसती म्हणून ह्या आयकताना भारी खुश जातस सो तुम्ही इतले वर्ष तकून पुरा परब आणि पुरा वटू करता कोण येतस म्हण लेखतस हांव वय एक कसं म्हणारी सकाळांकय फेस्टिवल परबे टाइमार इंडिया वच्चे चान्स असता चौथी टाइम इंडिया वताची सो पुरे परबेकय पुरे जन मेळचे कष्ट प्लस रज आमकां मेळना इंडिया आसचे रज आमकां रज ना सो त्या पुरे प्रॉब्लेम्स आसा सो तांतूय आमी एडजस्ट करताची फॉर एग्जाम्पल चौथीन तू एक विकेंडा मेळच्या ट्राय करताची जो नवरात्री टाइमार दशेरा 9 days खंयचे एक दीस सो सकाळांकय जेवची तशी त्या दिसा मेळटाची जो न्यू इयर ईव आशिल्ले त्या वेळी पुरे जन घरा एकले आसचे बदलाक वट्टू मेळटाची आणि अशी कसले गेम्स खेळटाची अंताक्षरी दमशराज अशें करून वट्टू मेळचे एक डेफिनेटली ट्राय करताची अशी वट्टू मेळताना मस्त गंमत जाता आणि मस्त पंचादीक समीत जाता म्हणले कोण येतस हांव आता आणि येवच वर्सारी 2 वर्साची के कष्ट आशिल्ल्या जगतान पुरा जनाकय सत येवचे वर्सात तुमगेल कसने आलोचन केलेलास की प्लॅन केलेलास की कसं पुरा करच्यास ग्रुपान तू पुरा जन आमची गेल मोठ मेळ कसं करच्यास म्हणून कसने प्लॅन केलेलास की तशी प्री-डिफाईन्ड लिस्ट ऑफ इव्हेंट्स जो अशी प्लॅन म्हणून कसले ना सो आम्ही ग्रुपान तू कसं करताची आता वेदर चेंज जाता आसा बर्लिना फायनली समर स्टार्ट जाता आसा स्प्रिंग टाइम चलता आसा सो युजली आत्ता टाइमारी परबे आणि स्टार्ट जोच फुडें थोडे टाइम आसा म्हणटाना युजली कसं करता आमी कोण फ्री आसा म्हणून निमगिताची लॉंग विकेंड असल्यार आमी खंय वचा जो एक 1 day ट्रिप प्लॅन करता जो अशी बेसून उलोवच्या फर्स्ट परबे पशी फुडें परबे प्लॅनिंग करचा मेळटाची सो आय थिंक त्या इनिशियल प्लॅन ताज्यात तरी तशी कशी चोलन येता की तशी करपाची ऐकून मस्त खुश जातास आणि मस्त उमेद येतास आमगेल हांगा जनाक जर्मनीन तितले बरा ಒಟ್ಟು मेळणू रंदप कोण परब परबे पशी पुढे प्लॅनिंग आकते ಒಟ್ಟು मेळ रंदप कोण वापस ताची प्लॅनिंग आणि करता ती सो ह्या पुरा एटलीस्ट आयकतान गंमत दिसता सो विदेशांत वच इतले कष्ट ना आमगेल जन वट्ट आसा थंय म्हणून आयकून भारी खुश जातास आमकां इतले पुरा सांगिल्ले विशय मस्त तुमकां धन्यवाद आणि शोन ते आयल खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद जर्मनीच्या आमची गेल ग्रुपा देखून आमगेलो आता सती रंजिता प्रभू तुमकां ह्या शोन तो हांव स्वागत करता आसा नमस्कार थँक यू तुमगेल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देवेत आमगेल व्ह्यूअर्साक ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಕಡಾಂಕೈ ನಮಸ್ಕಾರು ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ರಂಜಿತಾ ಪ್ರಭು ಆಮಿ ಮೂಲತಃ ಕಾರ್ಕಳ ದುಕುನು ಆಮಿ ಜರ್ಮನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years ದುಕುನ ಸಚಿ ಹಾವಂಗ್ ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ನಾಲ್ ಒಟ್ಟಸ ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ನಾಲ್ ನಾವು ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಭು ಮಿಗೆಲ್ ಅಮ್ಮಲ್ ನಾವು ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು अनि अण्ण रामकृष्ण प्रभु ಮಿಗೆಲ್ ಮಾವ್ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಭು अनि माय अनिता प्रभु आम्ही सकड ಕಾರ್ಕಳ ದುಕುನು So currently एक IT कंपनी तो स्क्रम मास्टर पोझिशन आरी जॉब करतस हांग म्युनिकांतो थँक्यू सो तुम्ही जर्मनी येऊन नंतर हे ग्रुपा विषय तुमकां कशी कळ्ळें मागीर ग्रुपाचे विंगड जनाक विंगड आमची गेल्याक मेळणू कोण आणि तुम्ही कसन पुरा ऍक्टिव्हिटीज प्रोग्राम्स पुरा करतसत म्हणून आमकां सांगेत वा ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಾವ್ ಜರ್ಮನಿ ಮೂವ್ जातना आमकां मस्त चॅलेंजेस आशिल्ले लायक इंडिया प्रोसेस कंपेर केल्यार हांगचे विंगड आसा डे टू डे लायफ लीड करूंक लायक खंयचे बँक अकाउंट ओपन करता कशें घर सोदूका सिटी रजिस्ट्रेशन कशें डॉक्टर कशें सोदूचे सो असल पुराय डे टू डे चॅलेंजेस आसतना आमी इंटरनेटार सोदिल्यार ऑल्दो ते इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें आमकां 100% यूज जायनाशिल्लें सो त्या वेळार आमकां हे आमचे ग्रुपा दुखून मस्त इन्फॉर्मेशन मेळटा
येतले म्हाका ह्या ग्रुपा मिगेले मम्माल पोतू वासुदेव नायक म्हणून आसा हाण ऍड केलेला हांवे मिगेले कजिन युनिकांतू लोकेट जावन आसा सो ह्या ग्रुपा दुखून मस्त वॉलंटियर्स आना तांगेले रियल वर्ल्ड एक्सपिरियन्स दुखून आमकां हेल्प केलेलो आसा आनी ह्या ग्रुप म्हाका मस्त मस्त सहाय जाला हे पुरे इन्फॉर्मेशन दुखून सो त्या वेळार आमकां एक ट्रेंड दिसला त्या ट्रेंड कसो म्हळ्यार कोण न्यू जॉयनर ह्या ग्रुप ऍड जाल्ले तक्षण सेम सेट ऑफ क्वेश्चन्स बैंक अकाउंट खंयचे ओपन करूं येता सिटी रजिस्ट्रेशन कशें करूं येता घर खंय सोदूचें सो तशी जाता आसतना आमकां एक मना दिसलें हो हें पुरें इन्फॉर्मेशन आमी खंयच्यो एक डिजिटली काण दवरल्यार सगळ्यांक एक मस्त उपकार जाता इनिशियल डेज आमकां येईल तसले चॅलेंज न्यू जॉयनर्स येता आसतना म्हणटना त्या वेळार आमी आमगे एक वेबसायट करूया म्हणून डिसायड केलें त्या वेबसायटान नांव आमगेल जर्मनी हाजे इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां प्रोवायड करता ती सो ह्या आमगेल जर्मनी वेबसायटान तुमकां मस्त सकट इन्फॉर्मेशन मेळटा ता कसो म्हळ्यार तुमी हांगा मास्टर्स येवचे जाल्यार कसो प्रोसेस तुमी हांगा PhD करचे येवचे जाल्यार कसो प्रोसेस पेरंट्साक जर्मनी भोंवडोच हाडचे खातीर विजा प्रोसेस कसो ना मागीर सिटी रजिस्ट्रेशन कशें करचें तुमी डिपेंडंट लायक तुमी तुमगेले बामणाले मुखांतर हांगा रिलोकेट जावन तुमकां हांगा जॉब सोदूंक जाल्यार खंयचे एम्प्लॉयमेंट विजा जाय असल पुराय मस्त सकट इन्फॉर्मेशन आमी प्रायोरिटायज करून आमी एक ऑलमोस्ट 40 जन वॉलंटियर्सान ह्या वेबसायटा खातीर काम केलेलें आसा सो ओवर द स्पॅन ऑफ लायक 1.5 to 2 months आमी कंप्लीट वेबसायट अप एंड रनिंग केलेलें आसा सो ह्या वेबसायटान तुमकां असल पुरे इन्फॉर्मेशन मेळटा आनी पुरे रियल वर्ल्ड आमगेले बद जनाले रियल एक्सपिरियन्स दुखून ह्या इन्फॉर्मेशन घाल्लेलें आसा सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी जर्मनी एम्प्लॉयमेंट ओके लायक लायफा खातीर तुमी एब्रॉड एक ऑन सायट सोदीत आसत जाल्यार जर्मनी कन्सिडर करूं येता मस्त सेफ आसा लायक हेल्थ क्वॉलिटी ऑफ लिव्हिंग लायक आसा हेल्थ सिस्टम लायक आसा मागीर इंडियन्साक हांगा लायक रिस्पेक्ट आनी रेप्युटेशन आसा कित्याक म्हळ्यार इंडियन्स टेक्निकली मस्त बदून म्हूण कन्सिडर करता ती कसली डिस्क्रिमिनेशन ना and हांव हायली रेकमेंड करता जर्मनी कन्सिडर करूंक सो ह्या पुरे मिगेले एक्सपिरियन्स आशिल्ले आमगेले ग्रुपा दुखून तुम्ही इतके पुरा विषय सांगू न्हू आयकतना भारी खुशी जाता इतले एक स्मूथ ट्रान्झिशन कोणाकी विदेशा वचून जाल्लेलें आसा हांगा आमकां एक गांवां देखून आनेक गांवां वतानाच टेन्शन सुरू जाता घर खंय कसन करचें बिल्ली खंय बांदचें कसन कोणी नेबर पुरो निमगून लांबून पुरा करता दिसो तशी विदेशांनी चमकल तेन्ना ह्या पुरा कशी मॅनेज करचें म्हणून आलोचना येताची येता आनी तुमी सांगिल्ले प्रकार तुम्ही एक वेबसायट केला आनी पुरा जनाक तातूंत इन्फॉर्मेशन मेळटा म्हळ्यार हें तुमगेलें एक बदके व्हडलें कार्य आनी एक लायक सहायाचें कार्य म्हणून सांगून घेव येता तशी तुमी जर्मनीक कशी मूव जालें ती जॉबाक म्हूण सांगेता वय करंटली हांव मूव जाल्लेली जॉब सिकर्स विजा म्हणून म्हाका एक ऑन सायट आशिल्लें हांव इंडियन कंपनी काम करतना बट एट द सेम टायम हांव ह्या वे कन्सिडर केलें त्या म्हळ्यार म्हगेले बामूण हांगा शिकता आशिल्लो अश्विनू ताणें हांगा मास्टर्स केलेलें सो त्या टायमार म्हाका एक डिसिशन करपाक आशिल्लें हांव ऑन सायट फिनलँडा वचपाक की जॉब सिकर्स विजा घेवं येता म्हणून सो म्हाका जर्मनी मस्त लायक दिसलें सो ह्या जॉब सिकर्स विजार हांव मूव जाल्ली सो इनिशियली म्हाका 6 months ऑफ टायमाक एम्प्लॉयमेंट विजा मेळ्ळें सो त्या कसो म्हणटा म्हळ्यार हांव जर्मनी येवन हांव इंटरव्यूज दिवं येता आनी हांगा टेक्निकल स्किल्स असल्यार तुमकां वगे जॉब मेळटा आनी हांव थोडे जर्मन कोर्सेस करून येयली सो हे मस्त म्हाका एडवांटेज जाल्ले ओवर द टायम म्हाका हांगा जॉब मेळ्ळो म्हाका एक विथीन 1.5 months to 2 months म्हाका जॉब मेळ्ळें आनी डेफिनेटली म्हगेल्या बामणान म्हाका मस्त सपोर्ट केल्लेलो आसा जॉब सोदूच कशी खंयचे पुरे आमी पोर्टल्स यूज करूं येता सो ह्या पुरे इन्फॉर्मेशन आमी ऑलरेडी आमगेल्या वेबसायटार घाला जन लिंक्डइन ऑर झिंक आनी स्टेपस्टोन म्हणल्यार 3 मेजर पोर्टल्स दुखून इंडिया दुखून जॉब सोदूं येता आतां मार्केट मस्त लायक आसा आनी जर्मनी मस्त वेलकमिंग आसा IT जॉब्सा खातीर आनी हांगा स्किल्स उण आसा सो हांगा जन जाय तांकां विथ दॅट इंटेंशन तांणी इंडियन्सांक मस्त वेलकमिंग आसाची सो तश म्हाका इजिली जॉब मेळ्ळें ह्या बदके एक लायक विषय म्हणून सांगू येता तशी पक्कानी आता कोणाकी शिकच्याक मुखार सून येवका हांगा हायर स्टडीजाक येवका जॉबा खातीर येवचे असल्यार तुमकां वेबसायटाक मूलक तुमकां
संपर्क केल्यारी तुमकां रीच कोरेता आनी तुमी तांगेले क्वेरीज आनी आन्सर करता ती तशी तांकां मुखारी थंय येताना तांकां गाईड कोरून तांकां हेल्प करता ती म्हणून हांव लेखता आसा. सो तुमगेले उद्देश तशीच आनी आमगेलो उद्देश हांगा जनाक ते सहाय करचेक की अशी आमची जन विदेशांत आसा ती तुमकां जाय आशिल्ले देशांत आसा ती आनी तुमकां सहाय करता ती म्हणून तुमी ह्या पर आमकां विशय सांगिल्ले भारी खुशी जाल्ले आनी आमगेले व्ह्युअर्साक मस्त सहाय जाल्ले म्हण लेखता. आमगेले शोंत येवन इतू पुरा माहिती दिल्ले खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद. थँक यू अमृता आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली. अनेक इन्फॉर्मेशन दिवचे इश्ट करता. कसं म्हळ्यार तुमी एक वेळा जर्मनी रिलोकेट जातरी हे आमचे केल ग्रुपा दुखून आमी एक ऑनबोर्डिंग मेंटर सपोर्ट म्हणून प्रोवाइड करतासी. ऑनबोर्डिंग मेंटर सपोर्ट कसं म्हळ्यार एकलो डेडिकेटेड आमगेल व्हॉलंटियर तुमकां सपोर्ट करता तुमगेल फर्स्ट फ्यू डेज हांग सेटल जावच्याक. सो ह्या मागीर आमी एज अ पार्ट ऑफ आमगेल व्हॉलंटियरींग एक्टिविटीज करतासाची. सो कोणेय कसं भिवका म्हणना जर्मनी मस्त सेफ आसा, एम्प्लॉयमेंट्स लायक आसा, क्वालिटी ऑफ लिव्हिंग लायक आसा. विथ दॅट हांव म्हगेले इंटरव्यू एंड करता आसा आनी युथ ऑफ GSP मस्त मस्त धन्यवाद. तुमी करचे काम मस्त ग्रेट आनी महोत्सव जावो तेर जावो कसनय आमी मिस करना ती ऑल ओव्हर द ग्लोब. जस्ट एक यूट्यूब चॅनल दुखून आमी पुरे पळयता आसा ती. सो दॅट इज समथिंग व्हेरी मच ग्रेट. And I really appreciate for all your efforts and thank you so much. तुमकां थँक्स सांगका इतले हँड होल्डिंग करता तुम्ही इतले सपोर्ट दिवन मेंटरशिप सपोर्ट म्हणून समेत आस तुमगेले आनी आमकां कसन जाय आरामेर आमगेर हांगा जन जर्मनी केव येता म्हणून आमी सांगेत आमगेर व्ह्युअर्साक. तुमकां मस्त थँक्स आमगेर शोंत येवन इतलो चंद करून आमकां एक्सप्लेन केलेल्या खातीर धन्यवाद. Thank you so much. Youth of GSB सकट टीमाक मस्त धन्यवाद आणि आमगेल व्ह्युअर्सांक मस्त थँक्स. पंचादेखीन जर्मनी ग्रुपाचे एक नवे मेंबर दिव्या प्रभू आमगेलोट शोंत आसा ती तुमच्या शोंत स्वागत करता आसा. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮೃತ. सगळ्यांक नमस्कार. मिगेल नाव दिव्या प्रभू. हांव मुंबईची आणि मिगेल गांव कापू कपलंगडी म्हणून. हांव आता जर्मनींत आयलेलें आसा. हाजी फुडें हांव ओमाना आशिल्लें 6 वर्सां मिगेल फॅमिली वटू. मिगेल 5 वर्सां धूव आसा आर्या प्रभू म्हणून आनी बाम म्हणून रवी प्रभू म्हणून आसात आनी आनीक ओमानांतू आसा ती. हांव एकली हांगा मूव जालेली आसा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी खातीर. हांव फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीसांत आसा आनी आय वर्क एज अ लॉन्च मॅनेजर. द कंपनी मिगेल नाव टिफिन बेकर ग्रुप म्हणून आनी हांगा मूव जावन 10 म्हयने जाल्यार मात्र. तशी तुका मस्त थँक्स म्हाका हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या खातीर उलोवचे खातीर. थँक यू अमृता. थँक यू युथ ऑफ GSB. तुम्ही आमगेर शोंत आयला आमकां खुशी जाला. तुम्ही एक नव मेंबर जावन तुमगेल एक्सपिरियन्स हे ग्रुपा वट सांगता ती म्हणून. सो तुमगेल एक्सपिरियन्स मूलक आमगेल मस्त व्ह्युअर्साक मस्त सहाय जाता तुमगेल अनुभव आयकून. सो तुम्ही कशी तुम्ही येवन 10 म्हयने जाल म्हणून सांगले जर्मनींतू आनी तुमगेल 5 वर्सां चल्ली आसा आनी बा म्हणटा आनी ओमानांत आसा ती आनी तुमी हांगा आसा ती जॉबा खातीर तुमगेल करियर रिक्वायरमेंट म्हणून सांगेता. सो तुमगेले एक एक्सपिरियन्सा विशय सांगेत वा. श्योर अमृता. हांव हांगा मूव जातना पीक कोविड आशिल्लें आनी कोविडा टायमार हांव हांगा मूव जाल्लें आसा. तशी मस्त एन्झायटी इश्यूज आशिल्ले म्हाका मेगेलाकिंता चड मेगेल अम्माक आशिल्लें. वचून खंय वतली चली एकली कसन करतली म्हूण बा म्हणना दुयेंस होवन वच्चा भायर सरला. तशी एक फावटी जॉब ऑफर हांव एक्सेप्ट केल्ली की तिणें मेगेल मावेक सांगलें. तांगेल नेटवर्क आमगेलाकिंता सोशल ग्रुपाकिंता चड आसा दिसता. तशी तिणें म्हाका हांगाचे मावेन म्हाका दिसता तिगेल कोणकी रिलेटिव्ह वाला उरलेले. तशी तांणी ऑलरेडी आसा जर्मनींतू तांणी म्हाका ह्या ग्रुपा ऍड केलें की म्हाका नोटिफिकेशन आयलें पंचादिके ग्रुप म्हणून. खुशी जाल्लें इंडियन्स म्हणून आमचे केले ग्रुप बरे सांगा म्हणून. तशी हॅम्बर्ग मात म्हूण न्हय फुल जर्मनीचे आमचे केले आसात तांतू ऍड जाल की पळयतना 80+ मेंबर आशिल्ले. हांव जॉइन जातना मस्त खुशी जाल्लें. 80+ मेंबर म्हळ्यार 80+ कॉन्टॅक्ट्स पावली की कोणा लागीं वचना जाल्यार एटलिस्ट
कोणालागी रीच जावेत कसनी क्वेश्चन्स असल्यारी हांव तांगेला वचेत त्या एन्झायटी इशू उणी जाल्ले अम्मा काही खुशी जाल्ले तशी ऍड जेल्ली की सूरज आमकां आमगेले एडमिन तो आमकां सांगता निमगीता वेलकम करता आमकां आनी आमकां क्वेश्चन्स निमगीता बेसिक क्वेश्चन्स खंय दुखून खंयची गांवां तुमी मूव जाता ती म्हणून तशें हांव तांतूं हॅम्बर्गा मूव जाता म्हणली की एद्रा दुखून मस्त मेंबर्सान म्हाका रीच जाल्लो आसा आमी वे हॅम्बर्गा आसा ती म्हणून तशीची रंजिता ती जेवण म्हाका कॉल केला तिणें तिगेल कजन आसा हांगा हॅम्बर्गान तूं म्हणून तिण तिगेल नंबर दिल्ले तीन कॉल करून मस्त वेळ उरलेलो आसा सिंपल एन्झायटी इशू म्हणल्यार सिंपल आमकां एम्बेसी वचून लिंबूचे जायना इंडियन स्पायसीस मेळटवे या मेडिसिन मेळटवे कसन आसा तेंची लायफस्टायल कशी इता म्हण हांव ओमाना आशिल्ली इट इज सो सिमिलर टू इंडियाची लग्जरियस इंडिया म्हणटा बट हांबर्ग तशी ना जर्मनी बिलकुल तशी ना इट इज कंप्लिटली डिफरंट कल्चर वायज लँग्वेज वायज कोणी एअरपोर्टार रिसीव करूं येना तुमकां यू हॅव टू डू सेल्फ सर्विस टाइप घर हांगा मूव जाल्लेलो आसता काय पुरा स्वता करता शिफ्टिंग स्वता करता फर्निचर असेंब्ली सुद्धा स्वता करता तशें आसतना मस्त बई जावचें आसा येतना आनी हांव म्हाजी फूड एकली खंय रिलोकेट जाल्ला ना फॅमिली वटू रिलोकेट जाल्लो हॉस्टेलार राबून आसा बट अशी इंडिपेंडेंट जावन आयल फर्स्ट टाइम मत ह्या ग्रुपा मुखांतर ऑल स्मॉल एन्झायटीक वेरीसाक मस्त रिस्पॉन्स मेळ्ळलो म्हाका आनी कांय ना जाल्यार इतली जाण आसात मी गेलो टू एटलीस्ट कॉन्टॅक्ट नंबर आसा निमगू येता अप्रोचेबल आसा स्मॉल आतां कोविड आसता क्वारंटायन आसकिना वॅक्सिनेशन इंडियन वॅक्सिनेशन कन्वर्ट कशें करचें हांगा वॅक्सिनाक हांगा कोवा पास म्हूण आसा त्या वॅक्सिन्स कशी कन्वर्ट करता अशें पुरा स्मॉल क्वेरीज कसनय निमगू येताय यू थिंक करका म्हूण ना पेद्दी लेखतात की म्हणून दे विल जस्ट आन्सर ऑल युअर स्टुपिड क्वेश्चन्स एंड दे आर व्हेरी वॉर्म एंड वेलकमिंग ताजे निमित्त म्हाका त्या ग्रुपा निमित्त मस्त हेल्प जाल्लो आसा मागीर ऑन बोर्डिंग कोविडा निमित्त क्वारंटायना निमित्त इंडिया दुखून जाल्ले तशी घर हांगा येवन खंय राबचे मस्त फेक साइट्स आसा स्कॅम्स आसा ती इंडिया दुखून करूं शकतना तेन्ना तांणी मस्त हेल्प करता ती की ह्या साइटार तुमी वचेता हांगा दुखून ह्या फेक साइट न्ही हांगा दुखून तुमी बुकींग करेता हॉटेलार राबू जायना ऑन बोर्डिंग प्रोसेसान तूं कंपनीन कांय हेल्प केलें ना आशिल्लें म्हाका बूक करून येवंक आशिल्लें हांगा हॉटेल ना येतना हॉटेलार आपला सिटी रजिस्ट्रेशन जायना असल टाइपाचे पुरा स्मॉल क्वेरीन मस्त हेल्प जाल्लो आसा ग्रुपा दुखून ताका तांकां मस्त थँक्स म्हणटा ऑन बोर्डिंग प्रोसेसा खातीर आयकून म्हाका एक्साइटमेंट जाता कसं ना म्हळ्यार आमकांच हांगा गांव आणतो एस्पेशली बायल मनशां कसो चेल्ले कसो आमचे गेले कसो कसं नाही एक विषय जाल्ला रे 10 जाणां पुणी निमगू काचीची 10 जाणां निमगू न्हू तांतू मेजॉरिटी घेवन मागीर आमी डिसायड करचें कसं करका कसं करचें न्हू म्हण तसल संदर्भान तूं विदेशा वतना आमकां कोणी सांगतल ना जाल्यार बदके एन्झायटीने नेक्स्ट लेवल भिंगरी जावचे रस्त्या पुरो जाल्यार तुमकां एक ऑलरेडी तुमकां एक कंट्री विदेशा कंट्री वचून तुमकां एक एक्सपिरियन्स जाल्लो आसा जाल्यार तुमकांची अनेक एक कंट्री देखून अनेक कंट्री वचपाक तितलो एन्झायटी जाताच जाल्यार हांगा देखून फर्स्ट टाइम वतलेंकाय मस्त जाता आनी थंय हे ग्रुप तुमकां कितलो सपोर्ट कोण आयलो आसा म्हूण आयकून आमकां भारी खुशी जालें आनी तें नांव पंचादिकेन जर्मनी आमकां जावंक आशिल्लें तेंची एंड ऑफ तुमकां कितले हेल्प जाले सांजन विशय असो वय आतां स्पायसेस आसो कसने आसो इवन तुमी सांगले सान देखून सान विशय आमकां एक पटी कोणा लेगीत निमगूचेक लजी करचेक पुरो बट आमगेले जन सांगचे कस म्हणटाना तुमकां एक पाटी हय्यब्बा म्हण जावन आसचें पुरो म्हण लेखतास हांव सो तशीची तुमकां मस्त सहाय जाला तशी तुमकां येवन तुमी तांकां मेळटा आसता ती म्हणून समेत लेखतास हांव तांगेले ग्रुप मिट्स आनी पुरो आसतना तुमकां एक पाटी तुमी फॅमिली देखून दूर आसा ती तुमी फॅमिलीक मस्त मिस करता आसा ती म्हूण लेखतास हांव सो होपफुली तुमगेल फॅमिली तुमकां ओगी जॉइन करता आनी सो तुमी ताका वेट करता आसा ती म्हूण कळटा असो आनी अशी तुमगेले एक फॅमिली जाला जर्मनीन तूं म्हूण आयकून आतां भारी खूश जाता पुरो आमची गेले GSB समाज बांधव एक दुसऱ्या कितलो चंदा हेल्प करता आसा ती म्हूण आयकून आमकां भारी खूश जालें आनी हांगाच जनाक एक लायक धैर्य मेळ्ळा म्हणके जाल्ले दिव्या थँक्यू सो मच आमकां इतली पुराची इन्फॉर्मेशन दिलेल्याक आनी आमगे शोन येवन इतलो चंदा सांगिल्ल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद थँक्यू सो मच
पंचा देखील जर्मनी ग्रुपाचे वरलेल मेंबर्स जाला उरलो न्हू आमकां भारी खुश जालें आमकां तुमी इतली ऍक्टिव्हिटीज करता आसती व्हॉलंटरी इनिशिएटिव्स घेतला आणि येवचे जनाक असल्यार तुमी इतले सहाय करचे रेडी आसत इतलो उत्साह आसा तुमगेले आणि आमकांय हांगा आशिल्ले जनाक धैर्यार आमी मुखार सून अशी विदेशांत येता आमगेले म्हूण जन आसा ती म्हूण एक धैर्य येताच आमकां सो आमगेले प्रोग्राम एंड करचे टाइम जाले सो आमगेले ऑडियन्साक आमगेले व्ह्युअर्साक कसं सांगच्याक इश्ट पडटा तुमी वय अपास नमस्कार मिगेले म्हाका तुमकां जी युथ ऑफ GSB चे माध्यमातून जर्मनी विषय थोडे केलो परे विषय सांगूका म्हण आसा जर्मनीचे विषय मस्त जनांक गोतना सो पक्कने तुम्ही कोणी इंडियातून भायर येवन शिकच्याक जेवो काम करच्याक जेवो सेटल जावच्याक जेवो थोडे वर्स काम करून वापस इंडिया वचच्याक तुमगेले प्लॅन असल्यार जर्मनी ताजे खातीर एक भारी लायक देश इतक जर्मनी कसं लायक जर्मनी सो जर्मनीन तू काम करतल्यांक कसा लाभ आसा म्हणून पळय सो अकॉर्डिंग टू a 2019 HSBC report and a survey, Germany was ranked as the best country for expats. ताजेर तू कसं म्हणल्यार भायर तुकून येतल जनांक काम करच्याक जर्मनी बेस्ट देश दोन्हीचे कसं म्हणल्यार जर्मनी इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव्ह कंट्रीज इन द वर्ल्ड म्हणल्यार वर्सान तू काम करचे घंटे ताजे संख्ये पळयल्यार जर्मनीन तू लोवेस्ट इन द वर्ल्ड बट सायमल्टेनियसली घंट्याक मेळचे संबोळ पळयल्यार जर्मनी सेकंड हायेस्ट इन द वर्ल्ड सो सकडा पशी उणे काम करून लायक संबोळ मेळके जाल्यार जर्मनी ते एक कंट्री मस्त जनांक हाजे विशय गोतना मागीर थर्ड थिंग कसं म्हणल्यार जर्मनीन तू स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग क्वालिटी ऑफ लायफ आणि वर्क लायफ बॅलन्स भारी लायक आसा फोर्थ कसं म्हणल्यार जर्मनीचे एक वर्क कल्चर हांगेले एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रॉब्लेम सॉल्विंग मागीर इंजिनियरिंग अँड रिसर्च मायंडसेट हे कंडाबटी लायक आतां थोडे वर्स काम करून इंडिया तुम्ही वापस वतस जाल्यार हे एक एक्सपिरियन्स करून वचचे तुमकां मस्त लाभ येता नेक्स्ट ओंग येवचे स्टुडंट्सांक शिकचे येतले जनांक कसा लाभ आसा म्हूण पळय जर्मनीन तू 34 स्टेट्सान तू स्टेट युनिवर्सिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट म्हळ्यार there are no tuition fees थोडे लिव्हिंग एक्सपेन्सेस असता बट या मस्त जनांक गोतना सो मस्त जेन्ना मास्टर्स करचे आनी प्लॅन करतले जेन्ना हायर स्टडीज एब्रॉड करता म्हणल्यार प्लॅन करतले जेन्ना तांकां तांणी जर्मनी एज एन ऑप्शन म्हणून कन्सिडर करनाची तांतून ह्या एक मुख्य दोन्हीचे कसं म्हळ्यार मस्त म्हाका स्टुडंट्स सांगताची की मेकॅनिकल इंजिनियरिंग आणि कंप्युटर सायन्सान तू जर्मनी खंडापटी एक एडवान्स्ड कंट्री हांगा मेळचे आशिल्ले केलो सब्जेक्ट्स फॉर स्टडीज आणि मेळचे आशिल्ले केलो जॉब प्रोफायल्स इंडियांत मेळना तांदून तांणी हांगा येयल्याचे तिन्नीच म्हाका विशय कसो सांगता म्हळ्यार जर्मनीन तू इंडियन्स जाले एक सोसायटीन तू मस्त रेस्पेक्ट आसा इता म्हळ्यार जर्मनीन तू इंडियन्स हाय स्किल्ड कॅटेगरींत आसाची चडती जन इंजिनियर्स जावन लायक कामार आसाची हाजे निमित्त इंडियन्सा खातीर चड डिमांडय आसा सो येवचे मस्त वर्सान तू मस्त इंडियन्स जर्मनींत येताची तांदून आमकां आमची गेल चड आयल्यार आमकां मस्त ताजेन संतोश लास्ट एक कसं म्हळ्यार जर्मनी मस्त सेफ कसले विषय एचन करचे तसं ना इवन बायल मनशांक सिंगल चेल्ल्यांक बायल मनशांक काम करच्याक जीवन करच्याक मस्त तसल आसायच्या आमगेल ग्रुपांत तांकां कसले प्रॉब्लेम ना सो ह्या पुरा सांगून हांव वापस युथ ऑफ GSBक तुमके पावच्याक आमकां अवकाश दिलेल्याक मस्त धन्यवाद सांगून बाय म्हणटा इतले पुराची विषय सांगून आमगेल हांगा जनाक समाज बांधवाक इतले प्रोत्साहन दिलेल खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद आणि तुमगेले शो आमगेल शोंत येवन इतली पुरा माहिती दिलेल्याक तुमकां तुमगे मेंबर्साक मस्त धन्यवाद